खूप काळ पयलीं एकटो राजा आशिल्लो उत्तानपद म्हणून, तेजी 2 बायलां आशिल्ली, सुरुची आनी सुनीती. बरोबर. सुरुची तेजी खूप आवडीची आशिल्ली. सुनीतीक एकटो चेडो आशिल्लो, तेजो नांव आशिल्लो ध्रुव. ओके. तो ध्रुव एक दीस ध्रुव हेज्या बापायच्या पांयार बशिल्लो आसतालो. तेन्ना सुरुची येयली आनी तेका सांगलें चल हांगाच्यान भायर सर, तेका काडून उडयलो. तेका सांगलें हांगा तुजो बसपाचो जागो न्हू, तेज्या चेड्याचो जागो. सो तो रागार येवन रडलो तो आनी तो भितर फॉरेस्टान जंगलान गेलो. तेन्ना नारद मुनीक मेळ्ळो तो थंय. तर नारद मुनी विचारपाक लागलो रडटा कित्याक रे. तो म्हणपाक लागलो आपल्याक सगळे जाण बसूंक दिना, जागो दिना. सो तेणें म्हणलें तूं तपस्या कर विष्णूचे, तुका देवूच सारको करून दितलो, देवूच तुका सारकी जागो दितलो. मागीर फुडें कितें जालें? मागीर तो जंगलान वता आनी विष्णूचो तपस्या करूंक वता. तो खूब वर्सां तपस्या करता आनी मागीर ते विष्णू देव प्रसन्न जावन आनी विचारता कितें जालें, तूं इतलें हें कितें करता. तो मागीर सांगता आपल्याक कशें जागो बी दियत ना आनी. सो विष्णू देव सांगता आपूण आतां तुका असो जागो दितलो की कोणी तुका हालोवंक जावचें ना. बरोबर. ओके. आनी मागीर कितें जाता? मागीर ध्रुव परत येता आनी मागीर विष्णू ताका मागीर एक असलो ध्रुव नक्षत्र एक नक्षत्र करता. तो ध्रुव नक्षत्र आतां आमी पळयतात. सो जो आकाशात तो सगळ्यात मदी आसा, तो सगळ्यात सेंटराक आसा, तो ध्रुव नक्षत्र ताका करतात. हे तुवें सगळी ध्रुवाची सुंदर स्टोरी आमकां सांगली, पूण ताची सायन्स तुका खबर आसतली न्ही, ती सांग आमच्या दर्शकांक. ध्रुव नक्षत्र सारको, ध्रुव नक्षत्राच्या सायडीक सगळे स्टार्सा बी सगळे घुंवत असतात आनी ते ध्रुव नक्षत्र 2000 वाट्यांनी चड सनाकून ब्रायट आसा आनी 430 लायट इयर्स पयस आसता. ओके. सो आनी बेसिकली ध्रुव नक्षत्र इतलो पॉवरफुल आसा, पूण तो आमकां इतलो ल्हान कित्याक दिसता? तो खूप लांब आसा, 430 लायट इयर्स पयस आसा. ओके. सुर्याच्या फुडें जर ध्रुव नक्षत्र दवरलो जाल्यार खबर आसा तुमकां कितें जातलें तें? सूर्य दिसचो सुद्दां पडचो ना. पूण आतां आमकां ध्रुव सोदचो पडटा. ओके. पण मॅग्निट्यूड ताजो सामको कमी आसा, पूण एक्चुअली ताजो मॅग्निट्यूड सुर्याचो कितलो आशिल्लो? +30. ओके. एक्चुअली ध्रुवाचो कितलो तरी आसतलो. इट विल बी व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल स्टार, पूण हाकाच म्हणटात मॅग्निट्यूड जे ब्रायटनेस. ओके. आनी ध्रुवाचे दुसरें म्हणल्यार तो आकाशाच्या सेंटराक आसता, नॉर्थाक आसता. आनी बेसिकली अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स पोल्स न्ही, पोल्स डू नॉट रोटेट. सो सबंद आकाश ध्रुवाच्या भोवती फिरत रावता आनी ध्रुव खंय रावता? फिक्स्ड रावता. दिसाचो सुद्दां जर तुमी आकाशान ध्रुव दिसतालो जाल्यार तुमकां कळटलें आशिल्लें की तो आपल्या जाग्या वयलो सद्दां हालना. ओके. ही जाली ध्रुवाची सुंदर स्टोरी, दिपेशान आमकां सांगिल्ली. आतां आमी आकाशांची नक्षत्रां आसा तांचे कलर्स पळोवया. कलर्स पळयल्या तुमी आकाशात? स्टारांचे कलर दिसतात पळयल्या? एरेन तुवें पळयले? सांग पळोवया कसले कसले कलर दिसतात? येलो, रेड, ओके, ब्लू. ओके. पळय हांगा खरें म्हणल्यार सगळे कलराची जे आमचे रेनबो आसा, सगळे कलराची ग्रीन सोडून सगळे कलराची स्टारां आकाशान असतात. ओके. खूब तरेची रंगाची ही नक्षत्रां की सुंदर कलरफूल. तातूंत आमचो सूर्य येलो हांवें तुमकां सांगलां, आनी ब्लू आनी रेड ही 3 तरेची स्टारां चडशीं आमकां दिसतात, पूण सगळ्यांत चड दिसतात ती ब्लू स्टार्स. आतां तुमी म्हाका सांगात की हो रंग, स्टारांचो रंग कित्या खातीर येता आसतलो? खबर आसा तुमकां? टेम्परेचराक लागून. ओके. तर आतां फुडें सांगात तुमकां इतलें खबर आसा जाल्यार टेम्परेचर. ओके. निळे स्टारांचो टेम्परेचर चड आसता काय तांबड्या स्टारांचो टेम्परेचर चड आसता? तांबड्या स्टारांचो. बरोबर. करेक्ट? करेक्ट. ओके. आतां एक्चुअली ना, तशें ना. ओके. कितें आतां पळय, एक तुमकां एक्झाम्पल दिता. जर तुमी एक चूल पेटयली, लांकडां घाली आनी उजो पेटयलो, कसल्या रंगाचो दिसतलो तो उजो? येलो किंवा तांबडो. ओके. आनी गॅस, घरा कडेन गॅस पेटयलो जाल्यार ताजो रंग कितें दिसता? ब्लू. ओके. तुमी गॅसाचेरूय उदक दवरात, हाजेरूय उदक दवरात, कितें लांकडाचेरूय उदक दवरात, खंयच्या बेगीन तापतलें? गॅस. गॅसाचो रंग कितें? ब्लू. सो खंयचो गरम जालो? ब्लू. सो ब्लू इज हॉट काय रेड इज हॉट? ब्लू. कोणें तरी म्हणला रेड इज कितें म्हणटात ताका, इंग्लीश इज अ फनी लँग्वेज म्हणून रेड हॉट म्हणटा न्ही, एक्चुअली रेड इज नॉट हॉट, ब्लू इज हॉट. ओके. सायन्सान पळय एस्ट्रोनॉमीन उलटें आसा म्हणिल्लें न्ही सगळें, तर हाजो आनी एक एक्झाम्पल. सो ब्लू इज हॉट, रेड इज कोल्ड. ओके. सो जी ब्लू नक्षत्र आकाशान, ओके, सगळ्यात ब्रायटस्ट नक्षत्र खंयचें एरन? सिरियस इज अ ब्लू स्टार. तो सामको ब्रायट आसा. ओके. पूण आमच्या पृथ्वीच्या खूप लागीं आसा तो, 8.5 लायट इयर्स म्हणटा ताका, तो लागीं आसा आनी तो ब्रायटूय दिसता. आनी रेड स्टार्स तुमी पळोवना जाल्यार वयर सोदात, स्पेसान भितर सुंदर रेड स्टार्स असतात. पूण ती कसली स्टारां? हॉट काय कोल्ड?
कोल्ड सामकी थंड स्टार. थंड म्हणजे तशी थंड नाही हा की तुम्ही थंय म्हणजे रॉकेट उचून देऊन तुम्ही वचूंक शकनात थंय. तांचो टेम्परेचर आसता मातसो कमी. ओके, निळी स्टारां आसात तांचो 20-22 हजार पर्यंत टेम्परेचर आसूंक शकता, खूप गरम. आणि रेड स्टारांचो टेम्परेचर आसता 2000 डिग्री, ओन्ली 2000, सो लेस हॉट. हांचो टेम्परेचर 2000 डिग्री आसता, कमी आसता म्हणून ती तांबडी दिसतात. आणि जेन्ना चड टेम्परेचर आसता तेन्ना ती निळी दिसतात. आणि सूर्य खंय आसतलो, चड काय वयर काय सकल, सकल, ऑलमोस्ट टचिंग. हळडुवा म्हणजे तांबड्याच्या लागीं पावला तो, सो ताजो टेम्परेचर 6000 डिग्री, तो ऑलमोस्ट मरपाक पावला. चड थंय उरचो ना सूर्य. फुडें फुडें आमी शिकतले आमचो सूर्य केन्ना काबार जावपाचो आसा तो आज नाका. ओके, आज आमी नक्षत्रां कडेच पळोवया. पळयता पळयता नक्षत्रां कडेन एक जाणवता. कितें जाणवता? ट्विंकल. नक्षत्रांची लक्षणूच ते आसा ट्विंकलिंग. ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार म्हणटात. बट डू स्टार्स एक्चुअली ट्विंकल? स्पेसान जर तुम्ही गेले आणि अंतरिक्षात पळयले जाल्यार स्टारां केन्नाय ट्विंकल जायनात. ओके, आमच्या एटमॉस्फियरान भितर जी गॅस आसा, जी मॉइश्चर आसा, ताजेर तेन्ना जेन्ना लायट स्टारांची स्प्रेड जाता पळय, सारकें क्लियर दिसता पळय. पयलीं अंतरिक्षात दिसता तुमकां? दिसता? स्ट्रेट दिसता. पण एटमॉस्फियरान जेन्ना स्टारांची लायट येता तेन्ना कितें जाता? बेंड जाता, ब्रेक जाता. आणि ती ब्रेक जाता, बेंड जाता म्हणून आमकां ट्विंकलिंग इफेक्ट दिसता. खरी स्पेसान भितर स्टार्स ट्विंकल जायना. ओके, सो आणि एक आसा प्लॅनेट्स. आता प्लॅनेट्स कशे वळखुपाचे सांग पळोवया. प्लॅनेट्स ट्विंकल जायनात. ओके, बिलीव करतात तुम्ही? वॉट एरिन सेज, स्टार्स ट्विंकल, प्लॅनेट्स डोंट ट्विंकल, अशेंच सोदून काडपाचे. ईस्ट टू वेस्ट जर लायन मारली जाल्यार जे ब्रायट ऑब्जेक्ट्स दिसतात जे ट्विंकल जायनात ते प्लॅनेट्स. सो बेसिकली आमी कितें म्हणटात, स्टार्स ट्विंकल जातात, प्लॅनेट्स शायन. प्लॅनेट्स डोंट ट्विंकल, दे शायन. अशें कित्याक जाता काय खबर आसा तुमकां? ओके, सो जाता कितें, आमचो सेम प्रिझम इफेक्ट पळोवया. प्रिझमाच्यान जेन्ना शार्प लायट, एक पॉयंट ऑफ लायट वता तेन्ना ब्रेक जावन कितें जाता? रेनबो, स्पेक्ट्रम. पण जेन्ना बीम ऑफ लायट वता, स्ट्रेट बीम वता लायटाची, तेन्ना ती बीम ब्रेक जायना आणि आशा तशीच सकल पडटा. सो पयसच्यान कितें येता, स्टारांची लायट काय नक्षत्रांची, प्लॅनेट्सांची लायट? स्टार्स. ओके, पयसच्यान येता ती स्टारांची लायट आणि लागच्यान येता ती प्लॅनेटांची लायट. सो स्टारांची लायट शार्प पॉयंट कशी येता, ब्रेक जाता आणि आमकां स्टार्स कलरफुल दिसतात, ट्विंकलिंग दिसतात. पूण लागच्यान कितें येता? प्लॅनेट्सांची लायट. ती ब्रेक जायना, सारको बीम कसो येवन आमच्या दोळ्याक पडटा. सो ती आसा तशीच आमकां दिसतात. दिस इज द रिजन की स्टार्स ट्विंकल अँड प्लॅनेट्स डोंट ट्विंकल. ओके, पृथ्वीचेरूच न्ही पूण अंतरिक्षांत जातलें आतां मायनिंग. स्पेस दीस विकांत आयज पळोवया ह्योच अजापाच्यो खबरो. हालींच अमेरिकेचे उद्योगपती पीटर एच डायमंडीस, एरिक एंडरसन आणि हॉलिवूड हांगचे फिल्म प्रोड्युसर कॅमेरून आणि बाकीच्या लोकांनी एकठांय येवन एक नवी कंपनी उबारल्या जाचें नांव आसा प्लॅनेटरी रिसोर्सीस. प्लॅनेटरी रिसोर्सीस ही कंपनी रोखडेच सुरू करतली एस्टेरॉयड मायनिंग हो पराक्रम. मंगळ आणि गुरू ग्रहांच्या मदीं एक खूब व्हडलो पट्टो आसा जाका एस्टेरॉयड बेल्ट म्हणटात. हातून व्हडले व्हडले एस्टेरॉयड नांवाचे फातर तरंगतात आणि तातूंतले खुबशे आमच्या भुंयेचे वाटेंतूनय येतात. हे एस्टेरॉयड खनिजांत भरपूर गिरेस्त आसा अशें कळून आयलां आणि भांगर, प्लॅटिनम हाचे सारके म्हारग धातू हातूंत भरपूर प्रमाणांत मेळटात. नियर अर्थ एस्टेरॉयड म्हणजे पृथ्वी लागच्यान वचपी सुमार 1,500 एस्टेरॉयड आसात जे कमीत कमी 50 मीटर रूंद आसून तातूंत 10% एस्टेरॉयडांत म्हारग धातू पदार्थ आसपाची सामकी शक्यता आसा. फुडले 18 ते 24 म्हयन्यांत ही कंपनीचे टेलिस्कोप अंतरिक्षांत वचून असले एस्टेरॉयडांची माहिती आणि तांच्या ऑर्बिटांची माहिती सॅटेलायटांत धाडटली. 2020 साला पर्यंत ही कंपनी अंतरिक्षांत एस्टेरॉयडांचेर उदक आणि गॅस काडपाचें प्रयोजन चालू करतली आणि अंतरिक्ष यानाक लागपी गॅस सप्लाय करपाचें गॅस स्टेशन एस्टेरॉयडांचेरूच उबारतली. अंतरिक्षांत उदकाची गरज कितें आसतली हाजेर उगड करतना प्लॅनेटरी रिसोर्सीस हाज्या अधिकाऱ्यांनी म्हणलें कितलींशीं स्पेस मिशन्स वर्सांत अंतराळांत वतात जातून एस्ट्रोनॉट आसतात जांकां उदकाची गरज आसता. पृथ्वी वयल्यान 1 लिटर उदक व्हरपाक अंदाजे $20,000 खर्च लागता आणि जर अंतरिक्षांतच वॉटर रिफिलिंग स्टेशन मेळ्ळें जाल्यार स्पेस रिसर्चाचो खर्च एकदम कमी जातलो अशें नासानूय मान्य केलां. उदकांतल्यान ऑक्सिजन आनी हायड्रोजन वेगळे करून अंतरिक्षांत
एस्ट्रोनॉटांक श्वास घेवपी ऑक्सिजन आनी रॉकेटांक फ्युअल म्हणून वापरपाक मेळटा तें हायड्रोजनूय सोंपें आनी सवाय खर्चात आमी मेळून दितले अशेंय बी हे कंपनीच्या लोकांनी म्हणलां. डायमंडीस हे कंपनीच्या सीईओन फुडें म्हणलां की फक्त एकूच 200 ते 500 मीटर आकाराच्या एस्टेरॉयडाचेर इतलो प्लॅटिनम सारको एकदम म्हारग धातू मेळूंक शकता जितलो पुराय इतिहासात आज पर्यंत पृथ्वीचेर मनशांनी जमयला. हेच खातीर हें मिशन एकदम उपयोगी, गरजेचें आनी कॉस्ट इफेक्टीव ठरतलें अशेंय बी तांणी म्हणलां. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो खबरो. पळयत रावात स्पेस दीस वीक. आता आमी निमाणे वचुया आमचे गॅलेक्सी कडेन. ओके, आमची मिल्की वे गॅलेक्सी, ज्या गॅलेक्सीन भितर आमी आसात. डिसेंबर म्हयन्यांत तुमी जेन्ना दक्षिणेक पळयतात एक धुकें कशें दिसता, एक क्लाउडाचो पॅच दिसता. तुमी पळयलाय आसतलो पूण तुमी वळखुची नात तो आमचो गॅलेक्सी. ती आमकां कशी दिसता. ओके, एक्चुअली आमचो गॅलेक्सीचो समवॉट असो शेप आसा. अशें पळयला तुमी केन्ना गॅलेक्सी? हय. अशी पळयल्या? चित्र पळयलां पूण खरी आकाशान अशी गॅलेक्सी पळयल्या ना. अशी कित्याक दिसना? ताका एक रिजन आसा. आमची पृथ्वी, ओके, आमी पृथ्वीर आसा जेन्ना भायर पळयतात पळय, तुमी स्वताक पळयलां कशें दिसता? तुमी जर स्वताक रावन हांवें सांगलें हारशा शिवाय पळयात जाल्यार कितें दिसतलें तुमकां? फक्त अशें नाक दिसतलें. तशेंच जाता आमच्या अंतरिक्षांत आमच्या गॅलेक्सीचें. आमी हांगा आसात, पृथ्वी आमच्या ह्या पोझिशनार आसा आनी जेन्ना आमी फुडें पृथ्वीच्यान पळयतात तेन्ना आमकां इतलोच वाठार दिश्टी पडटा, ओन्ली दीस पोर्शन. सो तो एक पॅच आमकां दिश्टी पडटा, ही एंटायर शेप आमकां केन्नाय दिश्टी पडना. ओके, सो ह्या खातीर आमकां फक्त एक पॅच ऑफ लायट आमच्या अंतरिक्षांत दिश्टी पडटा. तर आयचो प्रश्न असो आसा की पोल स्टार जो ध्रुव नक्षत्र आसा जो खंयच्या कॉन्स्टलेशनान आसा, तो खंयच्या राशीन आसा हें तुमी वळखुपाचें आनी करेक्ट आन्सर्स तुमी ह्या हांगा सकयल आशिल्ल्या ईमेल एड्रेसाचेर म्हाका धाडून दिवपाचे. फर्स्ट आन्सर जेचे करेक्ट मेळटा ताका मेळटलें एक बक्षीस. ओके, हो जालो ऑडियन्साचो क्वेश्चन. आता तुमकां क्वेश्चन विचारता, तुमकांय असोच सोडचो ना हांव. ओके, सो म्हाका सांगात की जे प्रिझम आसा, आमी सांगलें रिफ्रॅक्शन ऑफ लायट आसा, लायटान भितर कितले रंग लिपिल्ले आसात? 7. ते कोणे डिस्कवर केले? सांगात पळोवया, चितात पळोवया. शिरीष, तुका खबर आसा? गॅलिलिओ ना, नॉट गॅलिलिओ. ओके, सांग तू सांग. आयझॅक न्यूटन. एक्झॅक्टली सर, आयझॅक न्यूटनान 1665 स्पेक्ट्रम डिस्कवर केली. म्हणजे एक प्रिझम आसा ग्लासाचो, तातूंतल्यान व्हायट लायट सूर्याची पास जाता तेन्ना फुटून कितले रंग येतात? 7. ओके, सो ते 7 रंग कोणे डिस्कवर केले? आयझॅक न्यूटनान. म्हाका दिसता सॅमीक सगळ्यांनी एक राउंड ऑफ एप्लॉज दिवपाक जाय फॉर द करेक्ट आन्सर. ओके, सो आज आमी खूब पळयलें आमच्या ब्रह्मांडाचेर जे दिसता ताजेर आमी सगळो उजवाड घालो म्हणलें. आतां उजवाडाचेर आमी आज उजवाड घालो. अशेंच आमी मेळत रावतले, अशेंच फुडें वचत रावतले. खूब नवे नवे अजापांचेर आमी उजवाड घालीत रावतले. पूण आज इतलेंच पुरो. पळयत रावात आमची ही कार्यावळ जेचें नांव आसा अंतरिक्ष अप अँड अवे. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.